पिताय सांगो अभी तुम लोग इस्कॉल देखो रिसेस पडले भुरग्याक देखो भुरगी मिड डे मील हाताय देखो कोकणात भुरग्यांक हॉस्पिटलान देखो अभी तुम लोग खोलवा देखो लोग बेलपुरी हाताय देखो बेलपुरकार नाकान मोठ घालता देखो लोग बसतान हाताय देखो अभी तुम लोग रेलवे देखो ट्रेन नेटान वयता देखो लोक सायडीन बसल्यात देखो बसतान काका खोदतात देखो अभिस्क्लाच्या भुरग्याक देखो दोन वरां जालीं उपाशी देखो भुरगीं बुकेन मोत्ताय देखो सीएम जेवन न्हिदलो देखो अभी तुम लोग थिएटर देखो मोठ्याने स्पॉन्सर केला देखो थिएटर्सकांद्रा मोठाय देखो पोतऱ्यांकूच तासतात देखो अभी तुम लोग नाइट क्लब देखो छेड़ो आदि छेवडाक देखो सिगरेट सोरो पिताय देखो उपरांत आमलेट खाताय देखो चालू फाल्यां रावं नाका हां तर फाल्यां रावं नाका ह्या तियात्रांत तुजो कितलो वांटो आसा तूं कितें कोत्ता हांव एक भुरग्याचो रोल करता कित्याक म्हाज्या पांयान म्हाका बरो शिकोवन वाडयलेलो मागीर पाद्री बा जाता बरें शिकप करून मागीर दुसरो म्हाजो शेजारी आसता तो मातसो गुंडा कसो जाता ताका सोजमावपाचें म्हाजें आहा तें होय आनीक हातूंतल्यान ही जी भुमिका कोत्ता आसतना तुवें कितल्यो रिहर्सली केल्यो रिहर्सली मिनीन मारून आपयल्यो तितल्यो केल्या एटलिस्ट 15 मागीर घरा कोण येवन कोत्तालो होय घरा कडेन तुका कोण गायड कोत्तालो घरा कोण हांव एकलो ग्लासान पळोवन कोत्तालो तूं तुकाच पळयतालो आनी हय कोत्तालो. हय आनीक तुवें आदींच फुडें स्क्रिप्ट बाय हाड केली हय स्क्रिप्ट बाय हाड केलेली पूण तेजे डायलॉग म्हाका समजना ते हांवें म्हाजे ओन फ्रेम केल्या वन फ्रेंड हय पूण सेम मिनिंगान होय म्हणटच तुवें ह्या तियात्रांतल्यान आनीक मातसो मुखार वचपाचीं पावलां मारल्या हय तुज्या वावराक देव बरें हय थँक्यू वेलबर्ट हे पावटी ह्या तियात्रांतल्यान तूं कसली भुमिका कोत्ता एका तियात्रांत एक बाकाराची भुमिका केली आनीक लोकांची मनां काळजां जिखून घेतली तर हे पावटी तुजो वावर हे पावट हांव फर्स्ट टायम कॉमेडी रोल कोत्ता आनी कॉमेडी रोल म्हळ्यार असो की हांव एक पायचो रोल कोत्ता जो आपले म्हणजे भुरग्यां वचून चड कन्सर्न दाखयता पूण तांकां तेंची वाटूय कशी लायता होय आनीक ही भुमिकेक तुवें कितली तयारी केली हांवें खूब तयारी केली सांगपाचें म्हणल्यार आमची चड प्रॅक्टीसी जावंक नासल्यो देखून आमकां म्हणजे दोनूय टायम एडजस्ट करचें पडटलें घरांतूय प्रॅक्टीस करूंक मातशें अवघड जातालें आमकां आनी प्लस त्या भायर तुमचें इस्कॉल स्कॉलूय आसतालें होय तर तुज्या आवयन बापायन तुका कितलो आदार दिला ताणें म्हाका जायतो आदार केला हय ताणें एनकरेजूय केला म्हाका कॉमेडी रोल करपाक कित्याक हांवें केन्नाच कॉमेडी करूंक ना हांवें चडशे फावटी केला म्हणल्यार सिरियस रोल तर तुज्या आवय बापायक तूं ह्या आमच्या प्रोग्रामांतल्यान कितें सांगूंक सोदता आवय बापायक सांगचें म्हणल्यार की तांणी म्हणजे आपल्या भुरग्याक चोडी लाड करचे न्हय तांकां फावो तो मोग दिवचो पूण चोडी लाड करूंक फावना कित्याक ताच्या उपरांत मागीर भुरगीं हाता भायर वेतात आनी मागीर अशें वायट करता ह्या तियात्राची मॅसेजूय आमची हीच आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता हेंच हां सोनाली ह्या मिनीमारीच्या तियात्रांत हे पावटी तुका कसली भुमिका पडल्या हे पावटी म्हाका एक चेडवाची भुमिका ताणें दिल्या एक बऱ्या घराब्यांतलें चेडूं म्हणून होय आनीक हे बरे घराब्यांतलें चेडूं तूं एक बरी भुमिका कोत्ता होय तर तुजे जे बाकीचे तुजे कलाकार आसात ते तुका कितलो आदार दितात ते म्हाका जायतो सपोर्ट करता केन्नाय कितें जाय बी पडलें जाल्यार ते आपूण हेल्प करता म्हाका आनी ह्या खिणांत तुज्या आवय बापायक तूं कितें सांगूंक सोदता आवय बापायक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा म्हजो डॅडीचो आनी म्हाजो मामीचो आनी आमच्या फूल फॅमिलीचोय सोनाली तूं एक हिंदू तरी आसतना एक तियात्राची आवड तुका कशी लागली म्हाका पयलीं साकून कांतरां बी खूब लायक जाताली
आनी टी व्ही बी पळयता आसतना CD बी पळयतालें सो म्हाका एक आवड आसली की हांव एक तियात्रीस्ट जावचें अशें म्हणून तुका आमी व्हडी अशें येतात बाय रिमा मिनी मारियोच्या ह्या तियात्राचें या तुमच्या तियात्राचें नांव कितें फाल्यां रावं नाका फाल्यां रावो नाकात तर तूं कित्याक आयज रावलां हय तर ह्या तियात्रांत तुजो वावर कितें आसा तुवें खंय खान मारला ह्या तियात्रान म्हाका 3 कांतारां आहाय एक दुओ आनी 2 चौके आनी एक मोडे सीन आहाय हय इंटरवला उपरांत तूं खंयचें कांतार म्हणटा इंटरा उपरांत हांव एक चौको म्हणटा आनी comedy तांतल्यो चौको. एक 2 वडी तुका आतां उगडास आसतलो म्हणून दाखोवशी सो गाय फ्रेंडा मी इस्कॉलाक वेताव भाव भयण्यो कश्यो उमेदीन दिसारताव रातची बरोबर आमी ट्युशनाक वयताव येताना फास्ट फूड गाड्यार मेवता तें खाताव खरेंच रातचें फास्ट फूड गाड्यार खरें म्हटल्यार आमी खावंक फावना कारण आमची भलायकी जायती विबाडटा तरी आसतना तुमी हें कांतार म्हणून लोकांक जायती सोजमणी आमी एंडिंगाक एक मेसेज दिता की हें खावप सगळें पोटान दुखता आनी दॅट इफेक्ट्स आर हेल्थ सो ती मेसेज आमची एंडिंगाक सो कांतार कॉमेडी प्लस मेसेज दिता आनीक हें कांतार कंपोज कोणें केलां आनी कांतार आमच्या डायरेक्टरान कंपोज केला मिलिंद मारियो हय आनीक तुजे बाकीचे जे कलाकार आसात तांचो तुका फावो तितलो सहकार मेळला सदांच मेवता आनी ते म्हाका खूब एनकरेज करता लायक म्हाजी वॉयस लायक सदां म्हाका एनकरेज करून हय आमच्या ऑडियन्साकूय चान्स पडलो तुजो आवाज आयकून थँक्यू वॉल्टर सर तुजी विनोदी भुमिका म्हाका पळोवपाक खूब आवडटली पूण तुजे भुमिके वयर आमच्या ऑडियन्साक तुज्याच तोंडांतल्यान थोडे अनुभव सांगपाचें म्हटल्यार हो रोल म्हाका मेवला तो वो उपकारी कित्याक म्हजो फ्रेंड म्हाका सांगताले कितें तुज्यान जाता पूण हांव सोजमतालो की हो म्हज्यान जावचो ना म्हणून कित्याक हांवें केन्ना बार्देसाची म्हणजे सारकी लँग्वेज तोंडां येनासलेली आनी म्हाका दिसतालें की एक सायडीन जायत काय ना म्हणून पूण म्हजो फ्रेंड म्हाका सांगतालो सदांच तुज्यान जातलें कर मुखार सर पूण हांवें जेन्ना म्हजी हो आदोगादाचो म्हजो रोल आहा ती म्हाका मेवलो तेन्ना हांवें ती स्क्रिप्ट पळयली आनी हांव खूब खुशाल जालो कित्याक म्हाका बार्देसाची लँग्वेज शिकोवंक मेवली म्हणून आनी हांवें भरपूर ट्राय केली रातची बीन जेन्ना म्हाका ड्युटी आसतना कामां आसतना हांव तो रोल म्हजो शिकोवंक लागलो तूं आतां सद्याक काम करता आनी तूं तर कॉलेजीक वेतालो जाल्यार तूं झिरोल म्हाका दिसता ह्या रोला उदेशी आदोगाद जावं येतालो कांयच परवा ना पूण हो तुजो वावर हेच भशेन तूं मुखार व्हर आनीक म्हाका दिसता तुकाय तियात्र जायते आवडटात आसतले आवडटात म्हाका जायते पूण ह्या आदीं तुवें कितले तियात्र केल्यात खंयच्या तियात्र सांगपा म्हळ्यार म्हजो पयलो तियात्र म्हजो मिलिंद मारियो सरान म्हाका पयलोच आपणा म्हाका कॉमेडी पळोवन म्हाका हो रोल फावो केला म्हणटच तूं आनी कोणाक केन्ना कॉमेडी कोत्तालो ना फर्स्ट म्हजो हो तियात्र तुज्या वावराक हांव परबी भेटयतां असोच फुडें वच शनया स्टेफी तुमकां येवकार दिता आसतनाच ह्या तियात्रांतल्यान तुमी कितें करतात हांव एक मायचो रोल करता जी एक नॅगेटीव माय आसता आनी तेच्या पुताक सगळे वायट वस्तू करूंक दिता म्हणटच तूं सगल्यांक देख शिकयता हय आनी हांव बरी माय आसता म्हाजी भुरगीं बरी जाता हय म्हणटच दोगांय भयणी बरी आनी वायट दोनूय भुमिका करतात हय आनी तुमच्या घरांत तुमच्या घरच्यांनी आवय बापायन हो तियात्र पळयला हय हय आनी ताणें तुमकां कितें म्हटलां ह्या तियात्रा वयर तांकां खूब बरो लागला तियात्र बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमचें एक्टिंगूय खूब बरें लागता हय आनी तुमी बरो उमेदीन ह्या तियात्राक खान हय. मारला हय आनी त्या भायर तुमी कांतारांय म्हणटात आसतली हय. हय तुमी कसले कांतार म्हणटात हांव ओपनिंग म्हणटा आनी आमी एक चौको म्हणटा चौक्यांतल्यो 2 वडी तुमी नोदोर मारल्यार आमी गोंयचे मापार सुकलेल्या बरोबर ओलें सोलता अशी आसा ओपार भुरगीं भायर भोंवतालीं वेळार घरा पावतालीं माय पायक भियोन जावचे आदी 2 पार तिबी रांदी सोना आतांच्या तेंपार तिबी रांदी सोना आतांच्या तेंपार एडल मिनी मारियोच्या ह्या तियात्रांत तूं सेगीत ताच्या बरोबर आसा हय तरी आसतना ह्या खिणांत तूं कसली भुमिका करता ह्या खिणांत हांव ह्या तियात्रान एक गुंडाक वावुरता आनी एक बरी भुमिका ताणें म्हाका बरयल्या
म्हाका दिसता एक गुंडाचे भुमिकेत बरोच खुशाल आसा. हय आहा बरोच. पूण तुज्या बरोबर जे भुरगे वावुरतात जावं न्हेसतात तांकां गुंडाखोरी नाका. हय हय हा? हय खरेंच तुज्या विचारांक देव बरें करूं. हय थँक्यू. मायकल बाबा, आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतना दोनूच उतरां. जायते फावटी जायत्या तियात्रांक तूं आपलो आदार दिता आनी तांकां फुडें वचोंक एक वाट मेकळीक कोत्ता. हाचेर तुजें मत? तियात्र जावन आसा जे आमचे कल्चर, जी आमची संस्कृती आहा गोंयची, म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली हे तियात्र आमचे गोंयांत दाखोवन येयल्ले आहा. आनी तियात्राचे मोगी आमचे गोंयकार, म्हाका दिसता नॉट ओन्ली इन सावथ गोवान तियात्र खूब फामाद, सगळेच लोक वयता. नॉर्थ गोवानूय आतां खूब आवड जाल्या लोकांक. आनी ताका तुमी खान मारला. हय, आनी म्हाका दिसता की हे तियात्र लोकांनी सदांच पळोवचे, कित्याक हितून खूब मिनींग आहा. जे आयज आमचे जे कल्चर आसले, जे संस्कृती आसली, ती आयज चेंज जायत आहा. वेस्टर्न कल्चर आमचे भुरगे, हय, आनी आमचे भुरग्यांनी हो तियात्र पळोवन खंय तरी आमची संस्कृती, आमचो कल्चर हो राखून धरचो. हें एक फायनली सगळे तियात्र हें फायनली दाखयतात की हें आमी सांबाळून दवरपाक जाय, गोंय सांबाळून दवरपाक जाय, आमचें जें कितें गोंयकारपण आहा तें सांबाळून दवरपाक जाय. हे सगळे तियात्रीस हें फायनली लोकां फुडल्यान हाडून दाखयता. हें आमी सांबाळून दवरपाची गरज आहा. ते खातीर आय ऑलवेज वॉन्ट टू सपोर्ट दीस आर्टिस्ट, हे डायरेक्टर आनी हे तियात्र. एक हांवें फुडाकार घेवन हांव फुडें सरलेलो आहा की हांकां सपोर्ट जर तर आमी दीत, पॉलिटिशनूच न्हू, लोकांनी सपोर्ट दिवपाक जाय. आनी लोकांनी येवन तियात्र पळोवपाक जाय आनी तेजेर सजमणी घेवपाक जाय आनी बरें कितें पळय तें लोकांक सांगपाक जाय आनी बरें गोंयान करपाक जाय. जिसन खरेंच म्हाका उमेद भोगता, कारण जायते जण तियात्रांचे मोगी आसतात, पूण जितलो ह्या तियात्रांक हातभार लावंक जाय तितलो सगळ्यांचो सहकार आनी आदार मेळो ना. तरी आसतना मिनी मारियोचो एक इश्ट कसो लागींच्यान हो तियात्र तुवें अनुभवला म्हणटच ह्या तियात्रा वयर तुका कितें म्हणचें आसा? पळय, हो तियात्र जावन आसा एक मारियो म्हाका सांगपाक लागलो तरणाट्याक घेवन आमी एक तियात्र करुया म्हूण. आनी तरणाटी आहा जाल्यार स्टेजीर फुडाराक उपकारतली असो ताजो अनुभव आसलो. आनी तो पयल्याच्यान भुरग्यांक घेवन शो करूंक वावुरतालो. तो एक डायरेक्टर भुरग्यांक घेवन एक स्टेजीर हाडटा, ही आमची भुमिका आहा ती वयर चडोवपाक. त्या फुडाराक एक्टर जाय जाल्यार आमच्यान बेश्टेच कोणाकूय हाडूंक जायना स्टेजीर. सो तो एक बरो संदेश दिवंक सोदता लोकांक. हे भुरग्यांक आमी वयर काडूंक जाय, तांकां जाय तितलो तेंको दिवंक जाय, उर्बा हाडूंक जाय हे कलाकार आमकां फुडें मेवतले जाल्यार. आनी जायतो तोकोच घेता तो हो तियात्र बरोवंक. आमी केन्ना जायतो बसून गजाली करतले, कशी स्टोरी हाडूंक, कितें मॅसेज दिवंक. कित्याक हांवें पळयलां आतां हो म्हजो चवथो तियात्र मारियो वांगडा, आनी लास्ट 3 तियात्रान देखून तो एक मॅसेज दिवंक सोदता, जावं आपली कॉमेडीन जावं वो कांतारान सगळ्यांक मुखार हाडूंक. हय, आनी स्टोरींतल्यानूय ते हे भाशेन तो जायते मॅसेजी लोकांक दिवंक सोदता. हें म्हाका दिसून आयलां इतले वर्सां तेजे बरोबर रावन. जसन एकाच उतरान सांगचें जाल्यार आयचो तरणाटो फुडाराचो आमचो राखणदार, फुडाराचो लिडर म्हणूं येता, एक बरो नागरीक जाच्या आदारान आमचो हो देश चलतलो, आमचें गोंय चलतलें. आनीक ह्याच हावेसान मिनी मारियो फाल्यां रावो नाकात, ह्या हावेसान हो तियात्र मुखार हाडला. आमी ताका व्हड यश येतात आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक माय मोगाचो आनीक उर्बे वरीत येवकार दिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.